हॅलो अँड वेलकम. प्रायम मिनिस्टर मोदी आणि शहा आणि UCC समान नागरी कायद्यासंदर्भात भाष्य करते की देशभर खवदळ निर्माण जालो आनी वेगळे वेगळे गट ताजेर सामके नेटान चर्चा करतना आमकां दिश्टी पडटात. आमच्या भारताक समान नागरीक कायदो जाय काय कितें, हो जाय जाल्यार ते खंयच्या स्वरुपान जाय आनी भाजपान जें जें कितें अशें कितें सुतां मुखार सोडल्यात ताचो निश्चित आराखडो ताणें कित्याक तयार करूंक ना आनी तयार करनासतना ताणें अशे तरेची चर्चा देशान कित्याक मुखार सरूंक दिल्या. आनी ही जेन्ना अशी चर्चा जाता तेन्ना दोन गट पडटात आनी विशेश करून राजकीय मळाचेर एक खवदळ घालपी सतत कॉन्ट्रवर्सी आमी फाटल्या आतां म्हयनो दोन म्हयन्यान सतत पळयतात. आनी ह्या कॉन्ट्रवर्सीक लागून ताजी पयली डेडलायन आशिल्ली ती आनीक मुखार गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या विशयाचेर एका म्हत्वाच्या विशयार तीन मानेस्त आमच्या स्टुडियोन चर्चा करूंक आयिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा सबीना मार्टिन्स. सबीना मार्टिन्स ह्यो कार्यकर्त्यो विद्यार्थी चळवळी पासून आतां मेरेन सतत संघर्श करीत काम करतना आमकां त्यो दिसतात आनी त्यो समान नागरी कायद्या संदर्भात तांची काही खास मतांय आसात. आमचे बरोबर आसात ॲडवोकेट यतीश नायक. यतीश नायक स्वता कार्यकर्ते पूण आयज ते भाजपाच्या स्पोक्समॅनच्या भुमिकेन हांगा आयिल्ले आसात आनी तांची खास मतां आसात. आमचे मदीं आसात संदीप बाब हेबळे जे कार्यकर्ते सोशल मिडियाचेर सतत एक्टीव आशिल्ले आनी तांकांय स्वता ह्या संदर्भातली मतां तांणी व्यक्त केल्लीं आसात. हांव सबीना सगळ्यात पयलीं तुजे कडेन येता. तुका समान नागरी कायद्या संदर्भात तुजी खास कितें मतां आसात ती तुवें सुरवातेक ओपनिंग रिमार्क्सान मांडची. ओके, पयले सुवातेर हो सामान्य नागरीक कायदो कितें हें कोणाक खबर ना, कित्याक फक्त ते टर्म यूज केला युनिफॉर्म सिवील कोड. आतां युनिफॉर्म म्हणजे कितें हें सगळ्यांक सेम लागू जातले हें कांय क्लियर ना. आनी खुबदां अशें सांगता की गोंयान सामान्य नागरीक कायदो आसा, पूण म्हाका सांगपाचें आसा की सामान्य ना तो. आनी जेन्ना कॅथलीक लग्न जाता ते प्रोसिजर वेगळे आसता, बाकीचे हिंदू आनी मुस्लिम्स आनी बाकीचे आहा ते प्रोसिजर डिफरंट आसा. सो सामान्य नाच तो. आनी आमचें म्हणणें कितें की कायदो जेन्ना जाता जो फॅमिली लॉ जाता जे लग्नाचे बद्दल मॅरेज मागीर डिवोर्स मागीर सक्सेशन इनहेरिटन्स अडॉप्शन हे कांय गोश्टी जे आसा तातूंत जस्टीस आसपाक जाय आनी चड करून जस्टीस बायलां खातीर आसपाक जाय. आनी आमच्या गोंयच्या कायद्यांनी जेन्ना आमी महिला संघटना आमी वावरता आनी ह्या महिला संघटनेक जेन्ना केसीस येता तेन्ना हर एक केस जेन्ना आमी लिगली चॅलेंज करता तेन्ना आमकां बायलांचेर जे कितें डिस्क्रिमिनेशन जाता खंय हे कायद्या खाली तें आमकां दिसता. सो हे जो कायदो आसा तो डिस्क्रिमिनेटरी बी आसा आमचो गोंयचो कायदो. सो पूण कंपेर्ड टू पर्सनल लॉज आसा जे बाकीच्या स्टेट्सांनी ताज्या परची आमचे जे कायदे आसा ते खूब बरे आसा. सो आमकां कितें दिसता की ह्या सगळ्या बोवाळान युनिफॉर्म सिवील कोड म्हणटा कसलो कायदो येतलो ते आमकां खबर ना. आनी भितर एक संशय आसा दुबाय आसा की कितें म्हणून येतलो. आनी दुसरें की आमचे जे कितें बरे गोश्टी आसा ते आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी जे आमचे कितें डिस्क्रिमिनेटरी आहा ते काडून उडोवपाक जाय. संदीप बाब, तुवें ऑलरेडी ह्या संदर्भातले तुजी मतं व्यक्त केल्यात. आमच्या पळोवप्याक तुजे कडल्यान हय, UCCचेर आज चर्चा चालू आसा वेगळ्या वेगळ्या वॉट्सॅप ग्रुपांनी ट्विटरान खुबशे जाणांचे व्ह्यूज हांवें वाचल्या. आनी एक मेन पॉयंट जो आसा तो युनिफॉर्म कोड इंडियान ऑलरेडी आयिल्लो आसा. आतां युनिफॉर्म कोड कसलो? क्रिमिनल कोड. क्रिमिनल कोड युनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल रिलिजन्स अक्रॉस ऑल सिटिजन्स तो ऑलरेडी आयिल्लो आसा. आनी तो येवन खंयच डायवर्सिटी या कल्चर या रिलिजन कोणा आडकाठी करपाचो प्रश्न जायना, खंयच जाल्लें ना. सो एक फियर मॉंगरिंग जे चालू आसा इंडिये भितर, कोणी पॉलिटिशियन्स ते एक एडवांटेज घेतात असले सिट्युएशनाचे. ते एक फियर मॉंगरिंग क्रिएट करतात का खंय तरी तुमची डायवर्सिटी थ्रेटन जातली, खंय तरी कल्चर डिजपियर जातले, खंय तरी तुमचे धर्माक खंय तरी मार बसतलो. हे म्हाका दिसता हातूंत कसलेंच सत्य ना. युनिफॉर्म सिवील कोड जो आसा हो म्हाका दिसता 4-5 विशयाचेच संदर्भान आसा. लायक मॅरेज, डायवर्स, लोकांक त्याच संदर्भातले काही दुबाव आसात. हांव यतीश नायक तुजे कडेन येता. ताणें आडून सुचयलां की पॉलिटिशियन तांकां अशे तरेची दोशी घालपाक आवडटा म्हणून. तर म्हाका एक सांग, तुमच्या लिडरांनी कॉमन सिवील कोडा संदर्भात भाष्य करता आसतना अशे तरेचो कायदो येतलो म्हणटा आसतना एक सारको प्रपोजल मुखार हाडपाचो न्ही? पळय लक्षात घ्या,
कॉन्स्टिट्युशनाच्या पार्ट 4 डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीन आर्टिकल 44 ऑलरेडी एक स्टेटीक डायरेक्शन दिल्लें आसा की एवरी स्टेट शाल एंडेवर टू सी दॅट द कंट्री शाल एंडेवर टू हॅव अ युनिफॉर्म सिवील कोड फॉर द एंटायर टेरिटरी अशें म्हणून देशाक एक डायरेक्शन दिल्लें आसा. दुसरी गोश्ट, युनिफॉर्म सिवील कोडाच्या संदर्भात ही जी आमी चर्चा करता ती कित्या खातीर करता? लॉ कमिशन ऑफ इंडियान 22nd लॉ कमिशन ऑफ इंडियान लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्यो. सो जांकां कोणाक दिसता की सुचोवण्यो दिवच्यो तांणी सुचोवण्यो दिवच्यो, पूण टू से दॅट आमकां सिवील कॉमन कोडूच नाका, दीस इज आय थिंक अ लिटल टू फार फेच्ड. आमच्या ग्रुपांतले कोणें तशें म्हणूं ना. No, please understand. No, why certain groups are against UCC Of is course. what you have said on the screen. Yes. So I am addressing to that also. No, okay. But okay. what I feel, Supreme Court has time and again written in its judgments and pronounced that uniform civil code must be realized. जॉन वॅलमॉटनाचो जजमेंट आसत, सरला मुदगलाचो जजमेंट आसत, मल्टिपल जजमेंट्सांनी सुप्रीम कोर्टान सांगलां. गोंयच्यो 1, 2, 4, 5, 6 केसी सुद्दां सुप्रीम कोर्टान पावून त्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटांनी सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या कॉमन कोडाक तोखणाय केल्या. सो जो आमचे कडेन जो पोर्चुगीज सिवील कोड 1867 आसा, जाका आमी कॉमन सिवील कोड म्हणटा, तो जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना गोवा दामन एंड दीव पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टा अंडर सेक्शन 5च्या अंतर्गत तो आमच्या कायद्याच्या बॉडी ऑफ लॉन आस्पावीत जालो. तो कायदो आतां आमी खूब इम्प्रूवूय केला खूब कडेन. लायक काबेस द काजाल इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंगांक पयलीं बायल जायनाशिल्ली, आतां बायल जावं शकता. आतां सक्सेशनाच्या बाबतींत आमी गोवा सक्सेशन एक्ट हाडला 12चो. So basically, we have graduated ताणे म्हणला also. संविधान म्हणला. So therefore, I That is say, what I'm saying की हे आमकां चेंजीस कित्याक हाडचे पडले, कित्याक हांगा खंय आमी इतली वर्सां law is dynamic. No, that is what I'm saying. The law was discriminatory. They were keeping women out. So because we have been making noise over the years, now the changes have come. So how many years have taken? So what I'm trying to say, Law always is Yatish, to receptive. the fact that you are saying की बायलांक आतां इन्क्लूड केला Ata as a some earth. time back, Yeah, it is last through November 22. legislature, Yeah, it is through November legislature 22 was the last one that came, and wherein say if the person died without children or without spouse. And what is happening, we have seen in Goa, is that की प्रॉपर्टीचेर न्हू खूब हें आसा, कितें म्हणटा ते आमकां खबर आसा, प्रेशर आसा, and how easily to get property. No, No, but you listen, let me finish. So now people are looking at the Goa laws, how to make sale of property easy, and all these, because when you can't will, the will is there, the inheritance, succession, and many cases, even in the newspapers, the CM has said are languishing in the court. So to ease that, they are bringing No, things. but bring specific instances. I will answer you. Yeah, no, I'm when saying- you say that our law is bad, which is here, please tell me specific instances and I'll answer to you. Yeah. So now first I said it is not uniform. Okay. Now No, tell me. Yeah, I'm telling you. Where Now she's I'm explaining. telling What you. is- Now she's Yeah. explaining. One is now if you take say registration of marriage. I'm not saying good or bad. I'm saying it is not uniform. Registration of marriage. When it comes to Catholics, Please understand. Common Civil Code puts a framework, and in that framework, certain customs and certain aspects of your faith are also allowed to So flourish. there is diversity. So where is in the our uniformity? code, no, why are you using Where that? is- It is a why- common code. No, I'm sorry. It is a common civil code. There आता is a आमच्या हातून- diversity. आमच्या गोंयांत By ना, calling पण it तुम्ही common- diverse- पण understand? हांव यतीश बाब तुका हांव उलोवपाक म्हाका दिता. कळना, problem कितें? I'm not saying Sabina, my let Sabina point- Problem कितें आसा तो म्हाका सांग. Problem, let Santa, you explain first. ki Yes. it is not uniform. This Correct. thing about पण calling. युनिफॉर्म Please, असपाक जाय तुझे म्हणणे. ना तुम्ही तुम्ही म्हणता न्ही. ते तुम्ही पळय म्हणता. ऐक लक्षात घ्या. In matters of marriage, succession, birth, adoption, death, inheritance, family laws, personal laws, these aspects should be in a common civil code, which you can call as a uniform civil code, because it then does not discriminate in application to on the basis of
But small there is small a man-made things. discrimination. I'm telling you. आत्ता का Let उलोवं me, न्ही yeah, ताका- say- कारण हांव फक्त तुजे खातीर न्ही कन्जम्पशन लोकांकूय Like- आयकून like- लोकांक म्हणून हांव म्हणटा, specific सांग. हांव उत्तर- You're not लोकांकूय giving me a आयकून chance to Yes, say. yes. So if you see the procedure now, when you go to register your marriage, okay, you have to go first to the registrar's office, intent of marriage, the NOC घेवपा वयता. My 15 days the bands read करता. Now for Catholics they read in the church. Okay, for the other communities they notice board मारता अजे. आणि after you do your religious ceremony, that whatever, then people come and register their marriage. ना खूपदा अशें आसा आमचे कडेन केसीस लोक मॅरेज रजिस्टरूच करिना. ओके, ते फर्स्ट इंटेंट करता आणि मागीर जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमचे कडेन येता म्हणजे तुमची मॅरेज But that is सर्टिफिकेट law bad. That is bad. No, listen. Law is not bad. You're not allowing me to complete. But when it comes to Catholic, you can go and you go to the church, you marry in the church, you sign the register in the church, and it is the priest who sends it over here. Yeah. Okay, so So where you is don't want the? that system. No, I'm not saying don't want what. I'm contesting that the constantly it is said it is uniform. It is not uniform. So you want that everything practices- should be uniform. So then say it. I That didn't you want to say that no, this is bad, this I is good. didn't- What do you want to say? I am contesting that गोंयचो कायदो युनिफॉर्म हा सगळ्याक लागू जावचो. माझे म्हणणे इतले की आमचो कायदो दुसऱ्या कायद्या बरे आसा पूण सारको युनिफॉर्म पण हा तुमकां इट इज सांगता- नॉट ना, ना, तुमकां तुजो प्रश्न हांव ताका विचारता एकूच minute. तुजो प्रश्न पळय, गोंयांत जेन्ना आमी उलयता पळय तेन्ना आमी पोर्चुगीज सिव्हिल कोड 1867 म्हणटा विच इज रिफर्ड टू एज कॉमन सिव्हिल कोड. करेक्ट. आर्टिकल 44 सांगला की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एंडेवर कर. Correct. सो nobody गोंयच्या लॉचे उलयता आमी काय जेन्ना What we are saying. सेंट्रल वेन सेंट्रल तूं लॉ हां, जेन्ना हां. येतलो Correct. तो गोंयांक कुशी काडून येवचो ना आणि एक आमी. सांगता तो ह्यो सगळ्याक गोष्टी लागू ज्यो आसा जातलो. ना हां. ह्यो गोष्टी ज्यो आसा त्या कॉन्करंट लिस्टान येता कॉन्स्टिट्युशनाच्या. या सो स्टेटीचो हक्क वचना. करेक्ट. हां. सो मागीर वाय द पुश सबीना, वाय द हांव पुश फॉर द point सेंट्रल हय, हय. थिंग. टू युअर पॉयंट हांव एक पॉयंट एड करता की खंयचोय कायदो आसूं हो परफेक्ट कायदो नासता. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम खंय तुमचे लकुना दिसतात या कितें तरी फॉल्ट्स दिसता वी कॅन ऑलवेज अमेंड That is what we are saying. That is the whole demand आज today तुम्ही म्हणतात का from गोंयच- all the women's groups and the discussions that are happening, which we are part of, की जे कितें आमकां discrimination दिसता. खंयचे ते Okay, सांग. okay. So आतां तुवें खंयचे म्हाका कोणा yeah, I'll tell you now. When it came to the woman has been added now, no, in that law. First, when there was division, or say even if you die for so many years, if you didn't have children, okay, then the property would be divided into the wife side would go half and this half would go to the ना हां. पळय अंडरस्टँड जा. पयलीं आमचें इनहेरिटन्स कशें आशिल्लें डिसेंडंट्स yeah असेंडंट्स कोलॅटरल्स स्पाउस. yeah आतां अमेंडमेंट येवन कितें जालां डिसेंडंट्स नाल्यार स्पाउस. सो लॉ इज डायनेमीक. That is exactly what I'm saying. चड शेअर So दिला now- आतां No, वयर what- हाडल्या. सो अंडरस्टँड जा what- म्हाका no, I'm स्पेसिफिक just- सांग no, this is what आनी I'm- हांव क्लॅरिफाय करता. Now that is what I'm telling But you. general Yes. सांगनाका. That is what I'm telling you. Yes, this is what Heble has said, that we need to bring in changes where there is a discrepancy. That is So not- this is that is one the character No, of- correct. yeah, So yeah. why push it all like from a central government? One civil court should come for us. You give suggestions to law commission has We have asked. given- So what you have to say, you write. We have already said. We have जर तो आमी already दिले said. आणि एक ड्राफ्ट आयलो दॅट ड्राफ्ट वी हॅव टू एक्सेप्ट दॅट इट इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट टू बिगिन विथ बट वी हॅव टू स्टार्ट विथ समथिंग. एक कंट्री इज सो डायवर्स सो वास्ट ना म्हाका एक सांगता इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कम विथ अ परफेक्ट सबीना, ड्राफ्ट. तुका हो जो पळय आतां कोड आसा समान नागरीक कायदो हातूंत बदल जावचो किंवा बदल जावचो न्हीच असो दिसता काय फक्त जेंडर डिस्क्रिमिनेशन असं तें See, सपोज actually, if you look at the law per se, तो एक okay, it is regulating your these aspects आम्ही discuss Yes, केला yes. ते. But जेन्ना आम्ही तो एक tool म्हणून वापरता. Okay, But to put खंयच्या up, instance I'll tell you की जेन्ना but 85, 86 जेन्ना शाहबानू केस जाले आम्ही तेन्नाच्यान झगडटा. तो मागीर काँग्रेसीन ओव्हररूल केली. आ? ती मागीर जाऊ मुस्लिम द्या. वुमन्स जाऊ, ताका डायव्हर्स उलोवनी. ऍक्ट हाडलो आणि ती ताका उलोवनी. ओव्हररूल केले. ताका No, उलोवनी. so- 87 86 हय. 86 आम्ही तेन्ना 86 तातूनय सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड Exactly. विल हेल्प द कॉज ऑफ नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणून हे शब्द. Listen, at that time we were on the streets fighting for uniform civil code, and one minister had come to Goa
us saying that at Mawai Hotel we had a big demonstration saying that they wanted to put the personal laws to Goa, apply it to Goa, and we had objected to it. And at that time, or even the Muslim Women's Association with Rashida and all were there, it was a big movement not to apply the personal laws to Goa. Okay, so we are moving from that context to the present context. Now today the present context is so, and at that time what we had said ki all the personal laws, wherever there are a lot of discrepancies when it comes to women, gender justice. ना म्हाका सांग न्ही खंय ती आता आमी गोंयच्या संदर्भात उलयता अब म्हाका personal, सांग न्ही खंय ती जनरल कित्याक उलयता सांग न्ही because we are talking about the general नो law. म्हाका सांग न्ही तर So, खंय आसा खंयची? डिस्क्रिपन्सी आता जेन्ना आता गोंयचो कायदो बरो काय वायट तुज्या भशेन तुज्या हातून बाकी पर्सनल लॉजा कडल्यान बरो आसा. बरें मागीर पूण हो वायट कित्याक बायलांच्या बाबतींत अन्याय करता अशें ते सो म्हणटा. सांग न्ही Okay, खंयचो तो आता कितें तें let's तूं take ताका divorce. खूब एग्रेसिव्ह ताका उलोवंक रे. अरे, कळपा जाय न्ही पण तू ते उलोवपाकूच दिता दिना न्ही. न्ही. तूं ताका उलोवपाकच दिना. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ताका उलोवपाकच कॉन्स्टिट्यूशन दिना. सांगता ना, हे this BJP is च्या not एका जबाबदार Constitution सांगता. जबाबदार प्रवक्त्याकडे अपेक्षित ना. ताकडे उलय. ना पळय लक्षात घ्या हय. जे कॉन्स्टिट्यूशन सांगता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आसचो कॉन्स्टिट्यूशन सांगता आणि तुम्ही तुमचे ऐक. जाहीरनाम्यान तशें म्हणलां. कॉन्स्टिट्यूशन सांगता ते हय, इट एंडेवर्स इट इज अ लायट हाऊस फॉर द Exactly. कंट्री Yes. आणि तातून गोंयान आमी कॉमन कोर्टान ना, आसा भारतीय सो जनता आमी पार्टीन 3 मुद्दे घेतिल्ले हय, आशिल्ले correct. पयलींच्यान. So it is तो एक वास आहे. abolition of Article 370. Correct. सेकंड वॉज दिस युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हो Correct. तेन्नाच्यान आजपर्यंत तांचो एक सांगितलं, prominent correct. So मुद्दो आसा. at that time, that's what I'm saying, that we were opposed to the personal laws. आणि जेन्ना डिमांड आमचे कितें आसलें की जे पर्सनल लॉजान कितें डिस्क्रिमिनेशन इज देर अगेन्स्ट विमेन ते तुमी ते काडपाक जाय. अँड विमेन वर स्पीकिंग अगेन्स्ट whatever was law in each of the personal laws. Okay, then came a situation where now talking specifically about minorities म्हणटाले. Correct. So then came the Muslim personal law. मागीर तेन्ना गुजरात रायट्स जेन्ना जाले तेन्ना आमचे बरोबर जे मुस्लिम women who were there, I mean I know even my own roommate for the hostel, suddenly they all went back into their burqa and this, and they said today if my community is under attack, it is my community who will save me. So at this point I can't speak against my religious community But heads. uniform Yeah. civil code is a issue of law which the constitution espouses. Yes, it is. पूण But- एक सांग म्हाका हां. एक सांग आतां तुवें म्हणलें डिस्क्रिमिनेशन आतां अशे तरेचें डिस्क्रिमिनेशन मुस्लीम पर्सनल लॉन आसा अशे तरेचें डिस्क्रिमिनेशन पारसी लॉन आसा सगळे हे तुका चेंज करपाक जाय मुगो Yes, हांव that's आमी म्हणटा. तें So डिस्क्रिमिनेशन start जातलें with our thing is the law should focus on justice. Exactly. And we should just forget. म्हणून uniform आणि- civil code नाही? No, and समानता. uniform doesn't mean justice. ओके आणि जेन्ना आमी म्हणलें की वी हॅव टू टेक आतां साऊथ इंडियन मॅट्रिलिनियल आसा in some places it is patrilineal. Here आमी पॅट्री लोकल ओके की आमी Correct. पण खंय जाणां हांगा आसता. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोंयांत डायवर्सिटी ना डायवर्सिटी आसा एक्सेप्टन्स ऑफ कॉमन सिव्हिल कोडाक केन्ना प्रॉब्लेम आमी सद्दां चॅलेंज केला जे कितें चॅलेंज केला दॅट आतां पळय आतां से फॉर एक्झाम्पल अनालमेंट all these things Na, people don't give us credit for what we are raising. It's a separate issue. Yeah. But the point is because we are raising these issues, some of the amendments are coming. The now annulment like actually take for annulment example कितें? annulment when it happened, annulment we follow the canon law. Okay. No. Canon law. See, पहिली तुमचो ज्युरिडिकल आता change झाला. आता change झाला. तेच म्हणटा. So- तुम्ही ज्युरिडिकल विकाराकडे घालता कॅथलिक लोक हय. मागीर ते हे जावन हांगा सिव्हिल कोर्टांनी चलता दॅट इज डिफरंट. हांव कितें म्हणटा आमच्या कायद्यान कॉमन सिव्हिल not कोडान different. ताका रेकॉग्नायज केल्लें ना केला. No, so that is the difference. Is No. our common civil code not appreciated? I am It is not worth saying appreciating. No. I was raising the issue that every time it is tom-tomming that it is uniform. It is not uniform. See, That is the point which I'm saying. एक कित्याक चल्ला हां. आतां म्हाका दिसता आमी पळय इतले आतां वाद पळय घालात वेगळो ते एक मुद्दो काडटा ताणें एक पयलो मुद्दो बरो काडलो बायलांचेर जावपी धार्मीक रुढी परंपरा हाका लागून जावपी अन्याय आनी हो परंपरागत चल्ला तो बंद जावपा विशेषतः मुस्लीम आनी पारसी कायद्यां भितर जे कांय अशे तरेचे वायट जे पळय प्रथा आहा त्यो बंद जावपाक ते बंद जाय जावपाक जाय. एक पूण एक चर्चा कित्याक जाली
कारण ट्रान्सपरन्सी ना ट्रान्सपरन्सी हांव तुमचो तुम्ही आणि- लॉ कमिशन लॉ यतीश- कमिशनान सजेशन मागले ती बरी आसा रे, पण लॉ कमिशनान मागचे पयलीं तुम्ही एक दस्तावेज मुखार हाडप न्ही. कशें तुमी उलयता लक्षात घ्या. Yatish, कायदो कोण there was a करता? ना, commission ऐका, formed for ऐका, Goa to ऐका. translate the Portuguese code, okay? Yes. And they formed a committee, and in the committee everybody was male, not a single woman. And that, oh, listen, that is listen. constitution of the committeeचेर तुम्ही उलयता, That- that not is- of the code. Listen, so that was to discuss where are women in the decision making. therefore, so where are women to madam- decide on the laws. मॅडम and ऐका, that is the तुम्ही point we are कमिटीचेर raising. उलयता पळय, ती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीचेर तुम्ही उलयता, ते कोडाक लागना. कोर्टाक लागता. कशें तेही सांगता तुका. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटीचेर उलयता तूं. No, Constitution of the committee, it was formed to translate the code, okay? ट्रान्सलेट दादलो आणि बायल एकूच ट्रान्सलेट न्ही नाही. ते कोड no. कोड ट्रान्सलेट करपाक But- कित्याक कोड करपाक दुसरी गोष्ट. No, because what they did was, again I'm telling you, we have to see the Goa laws in the context of property, because whether it's Yes. divorce, Correct. marriage and all, nobody's bothered. But Separation divorce, of assets, all separation that of is assets, provided. and so they discussed only one part. Now, if you look Yeah. at the Portuguese code that is applicable to us, तेका खूबशी गोष्टी लागता. So they No, formed a म्हाका- committee. Let me finish, Yatish. They formed a committee. No women in the committee. It's when Bailan Sosad made noise. Then one person they allowed. Albertina was put on the committee. But before even like you're discussing, all the issues were discussed. But it was suddenly wrapped up. So only which mattered regarding property, only that was discussed. So this itself shows, even this law commission, when they gave an order now that people should give in their comments, It's a notice. they said this one It's a notice. even that is discriminatory, I would Why? say, because they said they are calling religious heads. What about the women's organizations? It has said म्हाका नाही बाबा, Ah, हे ah, तेच listen. बात. But Yatish बाबा, why- हे तुम्ही यतीश तुम्ही दोघे जाण मरे तुम्ही मुगो दोघे जाण झगडपा लागल्यात हांव ताका उलोवपा दिवया. my point is, Sabina, one minute, women one do minute. not Right. have a say in the making of the law. Very good. Sabina, Sabina, And good. that is my point which I'm making when I Tuka- talk about constitution of the committee, because if women don't have the voice, what are our grievances will never get Good one. noticed. Good one. We Yeah. should invite suggestions and recommendations from everybody. Okay. Wow, Everyone. Sante. Sandeep. Can I just intervene? Read the whole sentence. It invites from everybody and specially religious heads of But institutions. everybody. So But तुका बरोवंक येता, हांव बरोवंक येता. म्हणून आम्ही काढला. Okay. But why was Okay, special सांग पळोवया. cutting Right. for एक religious मिनिट heads? एक मिनिट म्हाका दिसता डिस्कशन ऑफ ट्रॅक गेल्लें आसा. यू आर आर्ग्युईंग फॉर कॉमन सिव्हिल कोड अँड ही इज आर्ग्युईंग फॉर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणि ही फाईट No, चल्ल्या. I'm not, एक मिनिट no, एक this is big तुझं मत I'm मान not- तुझं मत I'm मान only तुझं मत मान arguing- तुझं मत मान हो तुझं मत पॉयंट मान हो तर डिस्कशन जाला बिटवीन कॉमन कोड गोंयचो कॉमन कोड वर्सेस युनिफॉर्म सिव्हिल that's कोड. not Okay. correct. But it is not Okay. right. It Okay. should be It's not personal correct. laws versus uniform civil Okay. code. It's not बरं correct. बरं म्हाका एक सांग It's not correct. Personal It's laws. not correct. You have not understood it correctly. लक्षात घ्या, गोंयान जेन्ना आमी उलयता पळय, हय. that time we have to talk of common civil code as in force. गोंयान आमी म्हणूंक शकना आर्टिकल 44 चालू आसा म्हणून. It is analogous to article 44. When you talk of center, you talk in terms of 44 of the constitution, which is a guarantee, which is an constitution espouses it. थंय आमी म्हणूंक शकना that गोंयान जसो आसा तसोच थंय लाय म्हणून. म्हाका एक सांग हा, संदीप exactly. माझो संदीप point म्हाका एक तोच सांग आहे. आतां पळया कांय मुद्दे ताचेर चर्चा चलता तातूंत एक डायवर्स कस्टम्स एडॉप्टेशन हय. मेंटेनन्स इनहेरिटन्स हय. हे विशय खुबशे वायट प्रथाचे बळी पडिल्ले आसात हय. हां तातूंत भितर बदल जावपाक जाय सगळ्यांक दिसता तुका दिसता Yeah, so मुगो like now Gentile Hindus, they said कि if the Okay. woman doesn't have a child till she's age of 25, he can marry again. खंय Okay. आसा हे? अशें खंय ना In एक दाखय. that I will get. कोणाच्या आर्टिकलाचेर तुम्ही हे करता बोवाळ घालता. आर्टिकलाचेर बोवाळ चल्ला No. कोणे एक आर्टिकल बरयला आणि Exactly. कोण सुप्रीम कोर्टाचो सिनियर काउन्सिल हांव पळयता तो सांगता गोंयान म्हणटा लो इतलो डिस्क्रिमिनेटरी गोंय म्हणटा अशें गोंय Correct, म्हणटा Okay, you want a clause? I will get the. कितें व्हॉट इज द प्रोविजन यू आर सायटिंग Yeah, so- which is the provision Because- See, I also I- discuss on this issue हाँ. with a very prominent judge. He says there is no म्हणून सांगता such type of. आम्ही कितें केला न्ही बेटे चुट्टांचे सोरोप केला आणि बेट बोवाळ घालता बरं anyhow, आता म्हजो हे पळय, problem- ऐका Okay. हे पळय आता मॅडमीन सांगले म्हणून हे पळय द कन्सर्न स्टेक होल्डर्स are also at liberty to make their submissions pertaining to so and so. Those who are interested and willing Also. may present views within a period of 30 days. Law Commission has decided to solicit views and ideas public at large. Okay.
ओके संदीप And recognize- संदीप, and आमच्या religious आमच्या organization. प्रोग्रामाचा वेळ And सोपत आयला religious सविना organization. सविना आमचो वेळ सोंपलो Public at large. Yeah, वेळ so सोंपलो leave it आमचो at that, no? तुका म्हाका तुजे कडल्यान निमाणो कमेंट जाय Oh, time is up. We Yes. didn't discuss the substantive issues. Yeah. No, we have discussed Main everything. विषय आशिल्लो हय. ऑब्जेक्टिव्हिटी म्हाका हय एक्झॅक्टली objective we should analyze UCC objectively. Okay. आज I feel that India has become country of emotions. Yes. प्रत्येक विशयाचेर आमी इमोशनली थिंक करतात. शिवाजी जावं आनी कसलोय विशय जावं रिलिजन जावं Yes. इमोशनली आमी थिंक करतात. ऑब्जेक्टिवली हो युनिफॉर्म सिवील कोड आमकां बेनिफीट जातलो काय आमकां जावचो ना. वी हॅव टू सी इट फ्रॉम द ह्युमन एंगल. लेट अस टेक इंडियाज रँकिंग from the international perspective in religious tolerance and freedom. India stands number beyond 80. And let us take the top 10 धर तूं. ऑस्ट्रेलिया आसतलें, न्यूझीलंड आसा, फ्रांस आसा, UK आसा, अमेरिका आसा, डेन्मार्क आसा, ह्यो कंट्रीज आसा. ह्या प्रत्येक कंट्रीन आज एक सेक्युलर लॉ आयिल्लो आसा. देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. आज इंडियन्स आर देर इन एवरी कंट्री. ऑल दीस कंट्रीज इंडियन्स आसा, Good. मुस्लिम्स So आसा, good. हांव हिंदूज आसा. तुका- आर हांव- अलाउड टू secular. प्रॅक्टीस देअर डायवर्सिटी? एक्झॅक्टली So the point is. सेक्युलर लॉ हाडून डायवर्सिटी तुका तू सांग एक सेक्युलर लॉ आसचो So जसं गोंयान आसा see, Goyan asa, but what I'm saying is, as I'm saying, you should get, there should be justice for women, there should be justice for the marginalized section, Okay. because there are Adivasis, tribals, Very they have good. different Okay, okay. things. I There should got be- your point. and तू म्हाका minorities निमाणे also. तुजी कमेंट जाय म्हजें म्हणणें की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आसचो म्हणून आर्टिकल 44 एक गायडलायन दिता आणि ताज्या अंतर्गत सुप्रीम कोर्टान खुबशा केसींनी प्रोनावन्स केल्लें आसा की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नॅशनल इंटिग्रेशन. Good. आणि मॅटर्स ऑफ मॅरेज, सक्सेशन, इनहेरिटन्स, बर्थ, डेथ ह्या गोष्टींनी एक कॉमन कोड आसचो. आता गोंयान जेन्ना आमी गोंयकार हो सगळे अणभवता तेन्ना गोंयकारांनी तरी देशाक सांगपाक जाय की हांगा व्हेरी एकदम बरें नायस चल्लां. यतीश थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता हाची चड उलोवपाचें किंवा भाश्य करपाचें आतां गरज उरूं ना. आमकां सगळ्यांक कॉमन सिवील कोड जाय आनी गोंय हें एक बरें उदाहरण देशा खातीर आसा. अशें वेळार फकत राजकारणा खातीर वाद जावपाची गरज ना. म्हाका दिसता की BJP तांकां जर सिरियसली ह्या विशयाचेर जर फुडें वचून दिसता ताणें ह्या संदर्भांतलो एक दस्तावेज लोकां मुखार हाडचो आनी तो चर्चे खातीर बरे तरेन उक्तो करचो. चर्चा बरे तरेन जावन म्हाका दिसता सगळ्या गटांक विश्वासान घेतले शिवाय असो खंयचोच रिग्रेसीव कायदो येवचो न्ही. तुम्ही सगळे आमच्या ह्या कार्यावळीत आयले. Atmosphere also for discussion, because the Good point. today the Why are you- religious Good point. atmosphere Good is point. not When Itla- the law commission is asking what it means. No, see now you When tell law me. commission is in- म्हाका in दिसता Manipur- म्हाका दिसता in म्हाका दिसता Manipur you can talk सबिना about uniform सबिना civil code. सबिना Law commission is ही asking- चर्चा चर्चा Government has I started- also think the same thing. let सारखे तुझे मत म्हाका हें पडटा. लोकांनी सरकाराक एक संद दिवन पळोवपाची गरज आसा आनी सरकारानय सबिना म्हणटा तशें सगळ्या गटांक विश्वासान दवरपा सारकें वातावरण निर्माण करपाचीय गरज आसा. धन्यवाद तुम्ही आमच्या कार्यावळीन आयले. इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक TV.